नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव सुवर्णा खेडेकर. पळोवया कांय वेंचीक खबरो. गोंयकार नुस्तें घेवपाक थर भियेता कारण नुस्त्यान फॉर्मेलिन घालतात काय ना ते सरकाराच्या एफडीएन एकूच दीस चेक केले आणि मागीर सोडून दिले. ते बी फाटल्या बेरिस्तारा. पूण आता नुस्तेमारी मंत्री विनोद पालयेकरान घोशणा केल्या, गोंयान नुस्तें भितर सरता थंय सगळ्याक नुस्त्याचे चेकिंग जातले, पूण फुडल्या सप्तकांतल्यान. आणि जर तातूंत फॉर्मेलिन वा आनीक कसलेय रसायन सापडले जाल्यार थंयच ते जप्त करतले आणि नष्ट करतले. भायल्या नेत्याच्या जेलात नुस्त्याक फॉर्मेलिन घालतात देखून गोंयकार पुराय आबूज जाला. तरीकूय गोंय सरकारच्या अन्न आणि वखदा प्रशासन खात्यान फकत एकूच दीस नुस्तें चेक केले. पयलीं सांगले तातूंत फॉर्मेलिन आसा, मागीर सांगीत रावले आसा ते फॉर्मेलिन मर्यादे भितर आसा, तेन्ना हुस्को करपाची गरज ना. पूण मर्यादेंतल्या फॉर्मेलिनाक शास्त्रज्ञांनी आव्हान दिल्ले तेन्ना आता ते सांगतात मर्यादे भितर हे उतर चुकीचे आशिल्ले. हे सगळे जातकीर आता गोंय सरकार जागे जाला. पळयात नुस्तेकार मंत्री विनोद पालयेकार कितें सांगता ते. आमी सगळे चेक नाके हे पळयतले, चेक करतले. त्याच बरोबर आमकां अशेंय कळटा की कांय नुस्तें हें रेल्वेंच्यान येता म्हणून. रेल्वेंच्या आसूं जाल्यार खंयसरूय आसूं, विमानांतलें आसूं, ज्या ज्या जाग्याचेर आमकां कळटा की नुस्तें येता म्हणून त्या त्या जाग्यांचेर आमचे मच्छीमारी अधिकारी वतले. त्याच बरोबर एफडीएची टिमूय वतली. ज्या ज्या जाग्यार आमकां शक्य जाता त्या त्या जाग्यार वचून आमी चेक करतले. अशा तरेचें नुस्तें जें हानिकारक आसा, जें घातक रसायनांनी मिश्रीत आसा, अशा तरेचें नुस्तें कॉन्फिस्केट करून तें डिस्ट्रॉय केलें वयतलें आनी लोकांक अशा तरेच्या नुस्त्याचो पुरवठो जावचो ना हेची आमी खातरजमा करून घेतले. त्यामुळे लोकांनी निश्चिंत रावचें अशी हांव लोकांक ग्वाही दितां. आनी अशा तरेचो एक आदेश हांव फाल्यां काडटलों आनी फुडल्या आठवड्यांच्यान अशा तरेची कारवाई सुरू जातली. सर्व सादारण तुमी सगळ्या मार्केटांनी जर आज पळयल्यार मुख्य मार्केटां जी आसा ती मार्केटां जवळ जवळ ओस पडलेली आसा, लोकांनी फाट फिरयल्ली आसा. पण परत एकदां लोकांचो विश्वास मेळोवपाक अशा तरेच्यो कारवाई ह्यो सदांच जातल्यो. शक्यतो आमी परत परत त्यो करपाचो प्रयत्न करतले. कित्याक दुसरं म्हणजे आमी एक कॉर्पोरेशनूय करपाचें येवजिल्लें आसा आनी त्या दृश्टीन आमची फायल प्रोसेस जाल्ली आसा. येता त्या 2-3 म्हयन्या भितर आमचें कॉर्पोरेशन तयार जातलें आनी हांव स्वता तें मॉनिटर करतलो आनी पळयतलो की ह्या कॉर्पोरेशना मार्फत बऱ्या तरेचें नुस्तें जें लोकांच्या आवडीचें अशें नुस्तें आमी हाडून आनी तें सबसिडायज रेटीन दिवपाचो आमी प्रयत्न करतले. मडगांवचो इब्राहिम शेख हो भायल्यान नुस्तें हाडपी गोंयाचो मुखेल एजंट. भायल्यान नुस्तें येवप उणें जाला हे तोय आतां मान्य करता. तोय आतां देस्पेराद जाला. ताकाय सरकारान चेकिंग केल्लें जाय, फकत नुस्त्याचेच न्हय तर भाजी आनी फळांचे. आता सद्याक तमिळनाड, आंध्रा, केरळाचे नेता आतां मातशे दिसान नुस्तें उणें आसा. म्हाका दिसता आनी एक 2-4 दिसां भितर नुस्तें आनी चड जावपाक शकता. ना, नुस्तें बंद करपाचें म्हळ्यार म्हाका दिसता पॉलिटिकल पार्टीचो हो कितें रिक्वेस्ट आसा तो सारको न्हय. हांव मागता सरकारा कडेन आनी एफडीए कडेन तुमी सगळे बॉर्डराचेर गोवा स्टेट एंट्री जाता ते बॉर्डराचेर तुमी तुमचे एफडीएची ऑफिस उगडपाचें आनी सगळे नॉट ओन्ली फीश, व्हेजिटेबल, चिकन, एग्स कितें गोंया एंट्री जाता ते सगळे तुमी थरली चेक करपाचें म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता. एक सगळे बाउंड्रीचेर इवन रेल्वे स्टेशनार देखून बाय ट्रेन देखून आमचें नुस्तें येता थंय तुमी एक सेल दवरा. हांव म्हणटा असले वखद घालून जे म्हणटा पळय ते येता जाल्यार ते बंद करपाकूच जाय. हांव हेंचे बराबर आसा, गोंयकारा बराबर आसा. असलें नुस्तें केन्ना येवपा जायना गोंया म्हणून अशें मागता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आनी शिवोलेच्यान संदीप कामोलकार. फॉर्मोलिन प्रकरणाचें आतां नुस्तेकारांकूय झ्याद पिकासांव जाला. कारण 90% लोक आतां नुस्तेंच घेवपाक येना. जावं मडगांव, जावं पणजे वा गोंयभर खंयूय ते सोदतात नुस्तें मानशेचें, काटाळेचें वा गरोवणेचें, ताजें फडफडीत नुस्तें. कारण भायल्यान येता तें नुस्तें सरकार कांय चेक करिना. एक दीस फाटल्या बेरिस्ताराक केल्लें तितलेंच, मागीर बंद. आतां नुस्तेकारूच सरकाराच्या नांवान बोबो मारपाक लागल्यात. मडगांव हें गोंयचें सगळ्यांत व्हडलें नुस्तें मार्केट.
ते फांतोडेर सावन दनपार मेरेन लोकांनी भरून ओत्ताले. ताची आज दशा पळयात. चुकून कोणूय गिरायक येता, फकत पासे मारता आनी वता. जेलांतलें नुस्तें तश्शें पडून आसा. पार्किंगाच्या ह्या जाग्यार गाडी दवरपाक मेळनाशिल्ली आनी भायल्यान नुस्तें घेवन येवपी गाडयांची हांगा खातड आसताली. थंय जितो मूस लेगीत दिसना. ताका लागून नुस्तेकारूय लागल्यात आतां पिरगुपाक. की आमकां खूब बिजनसान लॉस जाले. हे फॉर्म्युलेन म्हणून व्हडलो इश्यू केलो, पण इश्यू जाला तो बरो आसा. आमी लोकां वतना आमकांय लोक चड गरजेचो सांगता, कित्याक की आमकां दूख लागल्या. 90% लोक ना मार्केटान, कोणूच येयना लोक मार्केटान. हे प्रॉब्लेम जावसान आमी गरीब लोक घोड्यान दुकां काडून रावता चोयता. आणि आमच्या मार्केटावर दुसऱ्या नुस्त्यापासून रानच्या नुस्त्यापासून गिराक जायना. तेच नुस्तें आनी मानशेचे आनी रापणीचे नुस्तें गिराक जायना. फकत कॅमिकल म्हणून गिराक रिटर्न वयता. जाल्यार आमी कितें करून पोट भरपाचें. बेताळ भाटीचो मिंगेलीन पेरेर हो सद्दां मडगांवां मार्केटांत वचून नुस्तें हाडपी. ताणें आपली वाट बदल्ल्या. तो आतां वता तडक वेळसाव वेळेर काटाळीचें नुस्तें हाडूंक. आतां वेवसाय हें नुस्तें येता तेजें हांव 300 घेता. बंद केलें घेवपाचें. हांव सोदां बाजारांत नुस्तें घेवपी, पूण हेका लागून मातशें हें हाडटलो घेवपाक. वेवसाय तें ताजें नुस्तें मेळटा सारकें. हें जाताय कांटार जाताय तेजें नुस्तें येता. पणजी मार्केटाची तीच दशा. व्हडलें नुस्तें आसा थंय गिरायकच ना. दर एकलो सोदता मानशेचें, काटाळीचें वा गोरवणूचें नुस्तें. जितें फडफडटा काय म्हूण पयलीं पळयता. मोठे मोठे नुस्तें कोण पळयना. गांवठी जें बारीक शेवटाळे कितें आसा, कुल्ल्यो, तांकां पळयता. तांकां मातसो डिमांड आसा. बांगडा मछली है, बांगड्याचे बी बांगडा उसमें नहीं बोल को बोलने से मिली है. We come here not to buy fish, but since we're Goans and we love fish, we'd still like to take a round of the market and see if we can find fresh fish and river fish, and let's try our luck. नुस्त्या भितर फॉर्मेलिन सापडल्यार आतां 6 दीस जावन गेले. तेन्ना नुस्तेकार चाळवल्ले. आतां झेलात नुस्त्यावरी मोव जाल्यात. भायल्यान येता त्यो नुस्त्याच्यो गाडयो चॅक करच्यो म्हूण तेच मागतात. आणि गोंयचे नुस्तें हाडल्या पर्यंत गिराक ताकाय केमिकल आहा म्हणून गिराक ते पर्यंत जायना. ताका लागून गव्हर्मेंटान कितें एक्शन घेवन तेंगे नुस्तें भायर कितें येता तें नुस्त्याक एक्शन घेवन चॅक करून आमकां तें धाडपाचें. ते आनी बाजारांत येयलें जाल्यार ते नुस्त्याक हें जाल्यार आमकां दिवपाचें नाजाल्यार बंद करपाचें. गव्हर्मेंटा कडेन बी मागता ती बॉर्डरीचेर वाडय गाडी आनी थिंगाच फॉर्म्युलेन चॅक कर आनी भितर सोड गाडी. कोणाचो प्रॉब्लेम ना. आमकां गोंयकारांक मरोंक नाका बेगीन. कितें सगळ्यांक जियोंक जाय म्हणून हे असले केमिकल घालून नुस्तें भितर धाडनाका भायर. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. फॉर्मेलिनाच्या बोवळाक लागून राज्यभर नुस्त्याच्या वेवसायाचेर परिणाम जालाच. तेच बरोबर गोंयकारांच्या ताटांतल्यान नुस्तें गायब जालां. बाजारांत विकपाक आशिल्लें नुस्तें खावप सुरक्षीत आसा काय ना ते बाबतींतूय गोंयकारांक दुबाव आसात. देखून गोंया भायल्यान नुस्तें घेवन येवपी ट्रकांची गोंयचे शिमेर भितर सरचे आदी तपासणी जावपाक जाय अशें तांणी मागलां. फॉर्मेलिनाच्या प्रस्नाचेर एफडीएन सारकें कांय सांगूंक नाशिल्ल्यान आणकीक दुबाव उप्रासल्यात. ताचो परिणाम थळाव्या नुस्तेकारांकय सोदचो पडटा. ताका लागून आप, शिवसेना आनी काँग्रेस ह्या राजकीय पक्षांनी हाचेर खर चवकशी करची अशें मागलां. आमी जाय जाल्यार ते हांव काल लागून ते कडेन विचारलां तुमी खंयच्या नुस्त्याचेर रेड मारलेली काय म्हण चॅक केला काय म्हण. सगळ्यान नुस्तें म्हणटा खंयचें सगळें. हांवें म्हणलें सांग खंयची डिटेल दी, नुस्त्याची नांवां दी म्हणलें ताका. ते सांगपाक ना. आनी हांवें ते कडेन विचारलां तुमी ह्या दिसांनी पयरूच हें केलां काय म्हण चॅक केलां काय म्हण. ती म्हणटा ना 2 वर्सां जालीं चॅक केल्लें. आमी रिपोर्ट मागला ते कडेन. 2 वर्सांचो रिपोर्ट दिवचो गोंयकारांक. कळपाक जाय 2 वर्सां भितर कितें जालेलें आसा. आतां आमी असेंब्लीन मागतले मिनिस्टरा कडेन, चीफ मिनिस्टरा कडेन सांगतले, सरकारा कडेन मागतले 2 वर्सांचो रिपोर्ट येवन प्रॉमीस केला आमकां. सांगलां 2 वर्सां लागून आमी चॅकींग करीत आसा. आमी रिपोर्ट मागतले. आमकां हे सरकार तशी इम्युनिटी वाडोवपाक बी करता जाल्यार म्हाका खबर ना. पूण विशाचे परमिसिबल लिमीट म्हणून म्हाका एक प्रश्न पडला. तसो खुबश्या गोंयकारांकूय पडला आसतलो. म्हणून हे सगळें क्लियर करपा खातीर आमी ती इन्क्वायरी जावंक जाय अशें मागिल्लें. पूण FIRचे काय वचून जावना. ताज्या उपरांत काल हांवें वचून FDAन RTI अंडर एप्लिकेशन घाला आनी प्रोविजन 7
प्रोविजन सेक्शन जे म्हणजे सेक्शन 7 आसा RTIचे 7(1) ताजे अंडर हांवें मागला, कारण ते 48 अवर्सा भितर जर अशें कितें हेल्थाचो इश्यू आसत जाल्यार 48 तासां भितर तांणी ते RTI अंडर आमकां इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करूंक जाय. आमकां जाय हे भायल्यो ज्यो गाडयो येता हे आज आनी काल जायना. आमचे गोंयचें नुस्तें जर थंय विकूंक वयता जायत तांकां ते लोक बॅन करतात, दिनात, विकपाक दिना. थंय ते भायले लोक जे येता ते लोक दादागिरी करतात थंयसर आनी ते नुस्तें आपलेंच नुस्तें खोपावपाक येता. सगळ्यान पयलीं गाडयो पळय भायल्यो येता तांकां बॅन करपाक जाय. हे सगळें बॅन केल्या शिवाय जावचें ना. फूड एंड ड्रग्साची रिपोर्ट ती फटींग जर दिता जायत तांकांय बी सगळ्यांक खरें म्हणून जालें न्ही सस्पेंड करपाक जाय. ग्रामपंचायतीच्या वांगड्यांनी ह्या विशयाचेर आवाज काढला. लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करपाक सरकारान यत्न करपाक जाय अशेंय तांणी मागला. येवन विचारता हे कितें येता, कितें पेपरार कितें वाचपाचें, कितें पळोवपाचें, मोबायलाचेर हे करून त्या खातीर आमी आतां अशें करता हे कंप्लेंट दिवन आमी पळयतले कशी कितें एक्शन जाता ती. गव्हर्मेंटान आमच्या चड करून बाब आमचो पर्रीकार गोंयचो लिडर तेणें मनार घेवन ते आमकां बरे भशेन कितें तो न्याय दिवचो. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक रावत. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फुडले विधानसभेचे अधिवेशन येवच्या आदीं गोंयच्यान आनीक एक शिष्टमंडळ मायनिंगाचो प्रस्न घेवन दिल्ली गेल्ले. ह्या शिष्टमंडळाचे फुडारपण आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान केल्ले. ते केंद्रीय मायनिंग मंत्री नरेंद्र सिंग तोमराक मेळ्ळे. ह्या प्रस्नाचेर तोडगो काडपाक आमी यत्न करतात अशें श्रीपाद नायकान सांगलें. मायनी सुरू करपाक राज्य सरकारान विस्तारान प्रस्ताव दिले उपरांत केंद्रीय मिना मंत्री नरेंद्र सिंग तोमरान कारवाय करपाचें उतर दिल्लें अशें शिष्टमंडळान सांगलें. मात ते मायनिंग सुरू करपाक जीव तोडून यत्न करतात अशें श्रीपाद नायक म्हणटा. बेगीन मायनिंग सुरू जावचें ह्या खातीर आज आमी मायनिंग मिनिस्टर तोमर हांची भेट घेतली आनी कशा पद्दतीन मायनिंग बेगीन जावंक शकता ह्या संदर्भात काही ज्यो कलमां आसात, काही ज्यो गोश्टी आसात, कितें करूं जाय ज्यो गोश्टी आसात 1, 2, 3 त्यो तांचे कडेन आमी डिस्कस केल्यो. तेय ह्या बाबतींत एग्री जाले आनी तो प्रपोजल जो आहा तो तुमी योग्य पद्दतीन धाडात, आपूण तेचेर विचार करतले अशें ताणें सांगलें. तुमी गोंयांत हें पावयतले फुडें कितें करपाक तुमगेलो सपोर्ट आसतलो? येस, डेफिनेटली. राज्य सरकार तर सदांच हें जावचें ह्या हातूनच फुडें वता न्ही. त्यामुळे अशा सगळ्या गोष्टी नवीन काही पॉयंट्स आसात किंवा मुद्दे जे आसात ते मुद्द्याचे सोडवणूक आणि मायनिंग बेगीन सुरू जावचें हो एकमेव मुद्दो घेवन फालच्यान सेशन स्टार्ट जाता हांगा. येस. मायनिंगेच्या प्रस्नाचेर सरकाराक कावंटर करपाक विरोधी पक्षान तांची स्ट्रॅटजी थारायल्यात. गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंटाचे लोक CPLच्या फुडाऱ्यांक मेळ्ळे. विधानसभेच्या अधिवेशनात 25 जुलय मेरेन मायनिंग परत सुरू करपाचो ठराव घेनात जाल्यार सचिवालया मुखार आंदोलन करपाची शिटकावणी ताणें दिल्या. त्यांचो स्टँड क्लियर ना अजून. सांगपाचें तात्पर्य इतलेंच की हांगा इच्छा शक्ती खंय कमी पडटा. नाल्यार फक्त टायम घालप चल्ला, कांयच अजून जायना. एक अक्षरशः अपॉइंटमेंट ते घेवंक शकनात. आयज लोक ते रस्त्यार येवपा पाळी कितें आयल्या तर हांगा सरकार आसा, तेंचो वयर सरकार आसा आनी आमी विरोधी पक्ष आसून सुद्दां तांकां आमी सपोर्ट करतात. आमी अशें म्हणना की ना तुमी सरकार हे तोडून काडा, आमचो सपोर्ट तुमकां आसा, कित्याक मायनिंग चालू जावंक जाय. आमी आयज काँग्रेसच्या ऑपोजिशन लिडराक मेळपाक आयिल्ले की तुमी मायनिंगाच्या बद्दल आमकां सपोर्ट करपाक जाय. आतां असेंब्ली सेशन आसा तेन्ना. ओके, सो तुमी कितें मागला सपोर्ट ना जाल्यार कितें करतले? ना आमी ताका सांगला की तुमी सपोर्ट करपाक जाय म्हणून. ते सदां सांगता की आमकां आमचो फूल सपोर्ट आसा म्हणून. परवरेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी, नवी दिल्लीच्यान खबराकार प्रहार सावर्डेकर. म्हापशा हालींच 5 डेंग्यूच्यो केसी सापडल्यात. कांय बांदकाम सुवातांचेर उदक एकठांय जावन उरता आनी ताका लागून उदकांतल्यान दुयेंसां जातात अशी कागाळ कांय थळाव्यांनी केल्या. टोटल शहरान अनेक डेंगू केसीच्यो मेळ्ळ्या, फॅल्सिफरम मेळ्ळी आनी हेजें कारण कितें आसा तर अर्बन हेल्थ सेंटर जें आसा म्हापसा तें सारकें काम करिना आनी ताका लागून ह्यो सगल्यो केसी निर्माण जाल्ल्यो आसा. तशेंच म्हापसा म्युनिसिपालिटी जी आसा तेंची सुद्दां जबाबदारी आसा की ह्या सगळ्या हेचेर एक्शन घेवपाची. कोणीच आजून पर्यंत एक्शन घेवंक ना आनी आतां मेरेन जवळ जवळ 10 केसी डिटेक्ट जाल्ल्यो आसा डेंग्यूच्यो आनी फॅल्सिफरम. आनी हेजें कारण अशें की ज्यो कन्स्ट्रक्शन सायटी आसात जावं बाकीच्यो अनेक सायटी, कदंबा स्टँड जो आतां नवीन डेवलप जाता त्या सायटीचेर ते उदीक भरता, मागीर यार्ड आसा, अशे अनेक जागे आसा की ज्या जाग्याचेर डेंगू फॅल्सिफरम अश्यो पैदास निर्माण जाल्ल्यो आसा. आनी हेजें कारण
की हेल्थ अर्बन जे आसा तें सारकें काम करिना. म्हाजी तांकां रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी ताबडतोब ह्या गोश्टीचेर कारवाई करची, एक्शन घेवची आनी ह्या गोश्टीन ताबडतोब सगळ्यो गोश्टी निवारण करच्यो. जूनाच्या सुरवातीक पासून किंवा मे पर्यंत ते आता अर्धो महिना जुलय जालो, आतापर्यंत आमकां 5 डेंग्यू कन्फर्म केसीस मेळिल्ले आसा. त्यो म्हापशाच्या एकाच भागान आसूनी थोडे पल्ली आसा, थोडे आंगड आसा, अशे शिपडून जाल्ले आसा आनी त्यो बी वेगळ्या वेगळ्या डेटीचेर आसा, सगळे अशे वांगडा येवना. सो आनी जशी जशी आमकां केस मेळटा त्या प्रमाणे आमी वचून रोखडेच थंय प्रिवेंटीव मेजर्स घेता, फॉगिंग करता आनी इवन वी डू रिपीट फॉगिंग सो दॅट एडल्ट जे मॉस्किटो आसा ते रोखडेच मरतात. आनी लोकांकूय आमी एज्युकेट करता की तेंच्यांनी काळजी घेवपाची, खंय जे कितें ब्रिडींग आसा, वाजीस, कोकोनट शेल्स अशें कितें कोट्ट्यो बिट्ट्यो आसा ते उदक सांबाळटा तशें तेंच्यांनी लक्ष दिवचें आनी ते मॉस्किटो ब्रिडींग प्रिवेंट करपाचें. पयलेचे जे तुमी विचारले त्या कन्स्ट्रक्शन सायट कितें आसा तें म्हाका खबर ना. आमी जे कंप्लेनर आसा ताजे कडेन व्हेरीफाय करून रोखडेच ताची मेजर घेता. थळाव्यांकडल्यान कागाळी आयले उपरांत उपजिल्लो अधिकारी, भलायकी अधिकारी तशेंच हेर अधिकाऱ्यांनी हो प्रस्न जाग्यार घालपाक बसका घेतली. सगळे प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स आसा ताजे हेल्थ ऑफिसर्स प्रेजेंट आशिल्ले आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली म्हणल्यार म्हापसा हांगासर थोड्यो डेंगू केसीस ज्यो रिपोर्ट जाल्या ताका लागून ही आमी मिटींग कन्वीन केल्ली. तशेंच आमी जितल्यो हांगासर मलेरिया आनी दुसरो वेक्टरबॉर्न डिजीज आसा ताज्यो कितें केसीस ह्या फाटी ज्यो रिपोर्ट जाल्या ताजेर त्यो आमी हांगासर रिव्यू केल्या, ताजेर कितें एक्शन घेवपाची आनी कितें प्रिवेंटीव मेजर्स घेवपाक जाय ताजेरूय हांगा आमचें डिस्कशन जालां. आनी चीफ ऑफिसर म्हापसा म्युन्सिपालिटी तशेंच BDO प्रेजेंट आशिल्ले. पंचायतीच्या तर्फे आनी म्युन्सिपालिटीच्या तर्फे तांकां कितें एसिस्टन्स जाय ताजेरूय आमी डिस्कशन केलां आनी तांकां सांगलां की तुमकां जाय ते एसिस्टन्स मेळटले, फक्त दे हॅव टू सी दॅट दीस केसीस देर इज डिक्रीज इन द केसीस ऑफ वेक्टरबॉर्न डिसीज. Because some of the points that doctors have presented today are important. They have been taken note by the Deputy Collector. We are pleased to have the chairperson of Mapsa Municipal Council and Chief Officer also present for this meeting. So confident that these steps will become positive in the next 6 months. And we are also emphasize a lot about tenant verification. Now tenant verification is being done, but we are not highlighting it. So we have asked Deputy Collector to at least every month or every fortnight, whatever it is, to announce how many more tenant verifications have been done. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मोपा विमानतळाचो पर्यावरणाचेर कितें परिणाम जाला ताचो अभ्यास करचो अशें आम आदमी पक्षान मागला. सरकारान मोपा विमानतळाच्या सुवातेवेली 54,676 झाडां कातरून उडोवपाक परवानगी मागल्या अशें आप म्हणटा. मोपा विमानतळाच्या सुवातेर झाडां नाशिल्लीं अशें सरकारान सांगिल्लें अशेंय आप म्हणटा. सरकाराची ही भुमिका स्पश्ट ना, ताका लागून मोपा विमानतळाचो पर्यावरणाचेर कितें परिणाम जाला हाचो अभ्यास जावप गरजेचें आसा अशें आप म्हणटा. सरकारान मोपा एअरपोर्ट बांदपाक जमीन घेतली ते सांगतात आनी सगळ्या तांच्या रिपोर्टान EIA रिपोर्टान सुद्दां बरयल्लें आसा की थंय झाडां चड ना म्हणून, चडशे बॅरन लँड आनी कांय ना, बुशीज आसात म्हणून ल्हान ल्हान झाडां, काट्याची झाडां अशीं आसात आनी अशें हें एनवायरमेंट थंय. पूण आज थोडे दीस पयलीं तुमी आयकलां आसतलें सरकारान 54,676 ट्रीज कापपाक परमिशन मागला. आनी हे परमिशनाचे सायन कोणें केल्या? IFS कुलदीप शर्मा. आनी तो फॉरेस्ट ऑफिसर म्हणटा तो कोण आसता? जे फॉरेस्ट राखून दवरता, आमचें फॉरेस्ट रान फुडल्या जनरेशनाक प्रोटेक्ट करून दवरपी असलो ऑफिसर आसता न्ही. पूण हे आतांचे ऑफिसर ह्या सरकारान आसा ते फक्त झाडां कापूंक सोदतात. हांगा लाखांनी झाडां आसात मोपा एअरपोर्टाच्या सायटीचेर, पूण हें लिपोवन दवरलें. कित्याक लिपोवन दवरलें की EIA रिपोर्टान तर हें मेन्शन केल्लें ही झाडां आसात जाल्यार हांकां परमिशन मेळपा ना न्ही. EIA परमिशन मेळपा खातीर ही सगळें लिपोवन दवरलें आनी ह्या खातीर आज तांचें उगड्यार आयलें. आनी आमी मागतात की हो EIA रिपोर्ट परत करचो, ही सगळीं झाडां दाखोवन करचो. गव्हर्मेंट कितें म्हणटा? झाड म्हणजे 10 सेंटीमीटर आनी 1 मीटर.
सो ताज्या सकयल कितें झाडां आसा तें तुका परमिशन सुद्दां नाका, अशीच कापून उडयात. जो सुरेंद्र गावडे सोनशी ह्या वाठारांतलो सुरेंद्र गावडेचेर जो एटॅक जाला सेगीत 2 फावटी, हाचो निशेध करता आनी मागता की न्याय सरकारान न्याय दिवचो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डाचे एक व्हड ड्राय डॉक कापतात ताचेर सड्यावयल्या लोकांनी आनी हेर वावुरप्यांनी हुस्को उक्तायला. हे ड्राय डॉक दर्याचे देगेर एमपीटी बर्डाचेर कातरपाचें चालू आसा. हाका लागून उदकाचें प्रदूशण जायत म्हूण लोक भियेतात. दर्यान ड्रायडॉक कापल्यार दर्यांतल्या जिवावळीक धोको उपरासपाक शकता, देखून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हाचेर बेगोबेग कारवाय करची अशें लोक म्हणटात. मुरगांव पोस्ट ट्रस्टान ह्या ड्रायडॉकाची पावणी केल्ली, जे कंपनीन ही पावणी घेतल्या आनी तांणी ते दर्यान कापपाक सुरवात केल्या. आनी हो जो ड्राय डॉग हेका खंय तरी टो करून आनी खंयच्या तरी ड्राय डॉकार व्हरून कट करपा जाय. एमपीटी कडेन असली कटींग फॅसिलिटीज ना. आनी थर्ड थिंग म्हणल्यार हो ब्रिडींग सिजन चालू आहा नुस्त्यांचो, आनी ब्रिडींग सिजन चालू आसतना देखून हांगासर जे कटींग चल्ला इट वील हार्म आवर एनवायरमेंट आनी द मरीन इकोसिस्टम इन अ व्हेरी लार्ज एक्सटेंट. वेस्टर्न इंडिया जे ड्राय डॉग जे आसा आयज एमपीटी कातरूंक सोदता. हे जे ड्राय डॉग कितली वर्सां एमपीटीन हात लावूंक ना, पूण वेस्टर्न इंडियाचे आयज लीज पिरियड काबार जाला आनी एमपीटी हे प्रायवेट प्लेयरांक दिवंक सोदता म्हणून आयज हे गडबडीन व्हायलेटींग द लॉज हे कातरूंक सोदता. हे ड्राय डॉग पयले पावसा दिसांनी कातरूंक उपमानना, कित्याक जे आयज 2 म्हयन्याचो फिशींग बॅन आसा आनी हे जे कातोता तेन्ना सगळे ते पोल्युशन जातले आनी नुस्त्याचो पिड्यार जातलो. दे आर बीन कॉन्स्टंट व्हायलेटर आनी अशेंच करून आयज ते ड्राय डॉग पावसा दिसांनी कातोता फकत हे दुसरे लीज होल्डरांक दिवपाक. म्हूण ह्या आमी सरकाराक मागता की ताबडतोब पोल्युशन बोर्ड आनी CRZ जे आसा ताबडतोब तेंचेर एक्शन घेवचें आनी हे जे ड्राय डॉग पळय कातोरता ते सद्याक होल्डर दवरचे आनी वेन दे गेट द रिक्वायर्ड परमिशन तेन्ना फिशींग पिरियड काबार जातकूच काम स्टार्ट जातलें. विथआउट एनवायरमेंटल क्लियरन्स मेळचे नासतना हेंच्यांनी हे कट कसो केलो हो व्हडलो प्रश्न. हो क्वेश्चन म्हाजो आमच्या पब्लिका थ्रू पोल्युशन बोर्डाक आसा. हेजे पोल्युशन बोर्डान आन्सर दिवपाक जाय. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. एक हांसो मोठो बदल घडोवपाक शकता ही मोख नदरेर मुखार दवरून पोरण्या गोंयांत डेंटल शिबीर आयोजीत केल्ले. पळयात पुराय खबर. श्री फाउंडेशनान पोरण्या गोंय पंचायत हॉलान ह्या शिबिराचें आयोजन केल्लें. साबार विद्यार्थ्यांनी तशेंच हेर लोकांनी ह्या शिबिराचो लाव घेतलो. We have come here to conduct a camp in Old Goa Panchayat for the school children and for the people in and around Old Goa. I am very thankful to Sri Foundation and Nehru Yuva for conducting this camp to give us an opportunity to interact with these children, because children are our future generation, and if they have a good oral health, they invest in a good oral health, they can be good healthy individuals later on, because oral health has a strong impact on the general health. श्री फाउंडेशनाचे तर्फे आज आमी हो फ्री डेंटल चेकअप कॅम्प ह्या वाठारांतल्या भुरग्यां खातीर आनी जे आमचे सिनियर सिटीजन्स आसात आनी बाकीचे जे वोटर्स आसात लोक आसात तांच्या खातीर आमी ऑर्गनायज केल्लो आसा आनी श्री फाउंडेशन अशा प्रकारचे जे लोकांचे फायद्याचे कार्यक्रम आसात, लोकाभिमुख कार्यक्रम आसात ते खूब वर्सां जालीं ह्या मतदारसंघान करीत आसात आनी अशाच प्रकारचे कार्यक्रम हेचे फुडें सुद्दां चालू उरतले. पोरण्या गोंयच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आणि इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.